गणपती बाप्पा मोरया. आज गणेश चतुर्थी. ह्या गणेश चतुर्थीच्या निमित्तानं नित्याप्रमाणे गणपतीचे आगमन झाल्यानंतर पूजा पाठ एका देवाऱ्यान बसून बरोतरीचं त्याची पूजा पाठ आज जाल्ली आसा. आणि त्यात दृष्टिकोनांतल्यान संपूर्ण आमचे गोंयकार जे आसात ते गोमंतकीय आसात त्यातून संपूर्ण भारतभर आज गणपतीचो एक उत्सव मनोवपा खातीर मोठे उमेदीन मोठे इच्छेन आणि जे जे कितें वायट आसा ते पयस करपा खातीर सदांच सांगडे घालीत आसात. हांव आयज तेंच म्हणटलो. पळय म्हजे सगळे जे गोरगरीबची जनता जी आसा ज्यांच्यांनी गणपतीचो उत्सव मनोवपा खातीर कसलेच तरेचे खर्चा कडेन सुद्दां कमतर न करता आसतना आपल्या श्रद्धेन भावनेन आज गणपतीची पूजा करतात. हांव गणायकाकडे इतलेंच मागतलो की बरे तरेचें आरोग्य यश धैर्य केल्ले कश्टाक तांकां फळ मेळून दिवचें. त्याच प्रमाणे कितें अडी अडचणी जर आसल्यो जाल्यार तो रस्तो मोकळो करून दिवचो. ही धंदो वेवसाय जो कोणाचो ठरिल्लो आसा तो ताका भरभराटी प्राप्त करून दिवचे. आमचो गोंय आनी देश हो कृशी प्रधान देश जावन आसा. जो कृशी प्रधान देशाच्या अंतर्गत जे दोंगर खेडे पाडे ते न्हंयो आसात ताचो सांबाळ करपा सारकी सगळ्यांक बुद्धी दी. कारण जी आमची माटोळी आज ह्या गणपतीच्या मुखार जी आमी बांदतात ती ह्याच निसर्गाच्या सान्निध्यातल्यान आमी ती वेचून हाडिल्ली आसात. आणि गणपती बाप्पाक ज्या तरेन आमी सजयतात ज्या तरेन आमी फुलयतात आणि ही चवथ भरभराटी वचचें अशें गणराया कडेन प्रार्थना करता. परत कसलेच तरेचें विघ्न न हाडटा आसतना तांच्या पदरांत सुख घालचें अशें गणराया चरणी प्रार्थना करता. आणि हेजे पेक्षा बरी मोठी चवथ प्रत्येक वर्स गणेश चतुर्थी आमकां साजरी करपा खातीर प्रत्येक गोंयकाराक प्रत्येक भारतीयाक आणि श्रद्धेन भावनेन न जात कात पात धर्म पळयनासतना आमी सगळेच गुण्या गोविंदान रावपा खातीर प्रत्येकाक बुद्धी दे रे बाबा. सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्यो लाख लाख शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मोरया. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.